आमी काल यूटीआर स्टाफ जो आमी काल हॉस्पिटलान स्ट्रायक केल्लो पेमेंट वाडोवपा लागून जितून आमी काल आनी आयज स्ट्रायक चालू आशिल्लो तितून आमकां आयज आमचे लेबर आमकां ऑफिसान आपोवन व्हेले न्यूजार येतकीर आनी तेंचे आमकां आपोवन व्हरतकीर आमचे कोण एचआर आयिल्ले ते आयज सगळे आमच्या ऑफिसान येयले आनी तेंच्यांनी आमचो सेटलमेंट जो आमकां पेमेंट PF ESI आनी जे कन्फर्म सर्टिफिकेट लेटर दिता म्हटलेलें सो तेच्यानी आमकां त्या ह्या म्हयन्या भितर दिता म्हूण सांगलां. सो कितलो आता पेमेंट तुमी डिमांड केल्लो पयलीं? आमी पेमेंट डिमांड केल्लो 15,000 आनी मेळटालो कितलो तुमकां? आमकां मेळटालो पेमेंट 6,000 6 ते 5,500. हां. सो आतां कितलो दिता म्हणून सांगलें? तेजें आतां 12,400 रुपया पेमेंट दिता म्हूण सांगलां. ओके. आनी तितून आमकां तेणी सांगलां दिवन आमकां कन्फर्म सर्टिफिकेट पेमेंट डिपोजीट दिता म्हूण सांगलें. कन्फर्म सर्टिफिकेट पेमेंट स्लीप आणि ESI PF कितें सांगलां? ESI PF आमकां पेमेंट कट जाय पेमेंट कट आमकां 12,400 तितून आमकां PF ESI कट जातलो सांगलां. कट जातलो. तितून आमी कट जावन जो आमकां तो पेमेंट आमकां सांगलां. ओके. सो तुमी आतां स्ट्रायक फाटी घेवन फाल्याच्यान जॉइन जावपाचें? आमी आतां स्ट्रायक फाटी घेतला टिचरीन सांगले प्रमाणे आमी स्ट्रायक फाटी घेतला आनी सर फाल्याच्यान आमी जे काम करताले जे पेपर रजिस्ट्रेशन ओल्ड पेपर एंट्री करताले बाकीचे जे ब्लड एक्सरेचे एंट्री करताले ते आमी फाल्याच्यान चालू करतले आमचे जे काम आयिल्ले. ओके. आनी म्हाका सांग आतां UTLचो कॉन्ट्रॅक्ट आहा पळय गव्हर्मेंटा वांगडा तो एक 4 म्हयन्यान कितें सोंपपाचो आसा अशें म्हूण आयकलां. ड्युटल स्टाफांनी तो 4 म्हयन्यान सोंपता म्हूण सांगलां आनी जर तो चालू उरलो जाल्यार आमचें काम चालू उरतलें. ओके. ह्या म्हणल्यार गव्हर्मेंटान फुडें कंटिन्यू करीत जाल्यार तुमकां परत UTL अंडर जेवण केलें जाल्यार आमचें काम कंटिन्यू उरतलें आनी तितून सांगलां जर गव्हर्मेंटान जर आमची जी बिलां कितें आहा ती जर पास जर आमच्या कंपनी कितली येता न्ही तो जर रिफंड फंड आनी एक्स्ट्रा येवपा लागलो जाल्यार आमकां पेमेंट आनी वाडीत सांगलां. ओके. तितून एक हांव आमच्या जे मिडिया काल येयल्ले तेंच्या खूब आभार मानता कारण तिंका लागून आमच्या हें जे आमचे स्ट्रायक केल्लो जे पेमेंट दर वाडला लागून तो आमच्या सक्सेसफूल जाल्लो तिंका लागून जे कोणाक कळपाक जाय जे लेबरांक कोणाक कळपाक जाय आयलें तिंका कळोन येयलें तेंच्यांनी मागीर फुडले स्टेप घेवन आमच्या कंपनीक सांगून आमचो पेमेंट आमचे लेटर मेळपाचें आमचे कन्फर्म करून सांगलां दिता म्हणून. येस.